गोंयांत जमीन घोटाळे जावपाचें प्रकरण वाडलां अशें सरकारान स्थापन केल्ले एसआयटी वरवीं दिसून आयला। ह्या सगळ्यांचेर नियंत्रण दवरपाक ह्यान फुडें जमीन मालकांक तांच्या जमनीची कागदां आधार कार्डा कडेन लिंक करची पडटली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प मांडटना दिल्या। जमनीची ही माहिती आतां ऑनलायन डेटाबेजा वरवीं जोडटले तशेंच गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी आधुनीक लँड रेकॉर्ड रूम स्थापन करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या। बिरेस्तारा सकाळी 11 वरांचेर पणजे महापालिकेच्या महापौर आनी उपमहापौराच्या वेंचणुको जाल्यो। सेगीत तिसरे फावट रोहित मोन्सेराताची महापौर आनी उपमहापौर म्हणून संजीव नायकाची दुसरे फावट वेंचणूक जाल्या। हे कोणेच उमेदवार नाशिल्ले कारणान ह्या दोगांयची बिनविरोध वेंचणूक जाली। पणजी महानगरपालिका कायद्या प्रमाण महापौर आनी उपमहापौराची दर वर्सा वेंचणूक जाता। मार्च 2021 जाल्ल्या महानगरपालिका वेंचणुकेंत महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान तेंको दिल्ल्यान पॅनल 30 सदस्यांच्या मंडळात 25 जागे जिखिल्ले। मोपा विमानतळाचेर येरादारी खातें आनी गोंय सरकारान 8 दिसां भितर येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर वा ब्लू टॅक्सी कावंटर खासा पेडणेकारां खातीर सुरू केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले। रस्ते आडायतले तशेंच ज्या पेडणेकारांनी टॅक्सी वेवसायिकांनी आपले घर संवसार चलोवपाचे खातीर हाडिल्ल्यो गाडयो रस्त्यार दवरून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिल्या। बुधवारा पेडणेच्या नागसर वाठारांतल्या नाना शेड सभाघरांत घेतिल्ल्या बसकेक ही शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिली। बस्तोडा वाठारांत आशिल्ल्या भंगार अड्ड्याक बस्तोडा पंचायतीन वेवसायीक लायटीचें कनेक्शन कशें दिवंक शकता असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी संजय बर्डे हांणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाका विचारलो। जितली गोंयांत भंगार अड्डे आसा ताचो प्रश्न विधानसभेत मांडचो अशी मागणी ताणें केली। पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपा वयल्यान सध्या भारतांतल्या सामान्य नागरिकांक बरोच फटको बसला। गोंयांतल्या तरणाट्याचो हो व्हायरल व्हिडिओ 1000 रुपया पॅन कार्ड लिंक करपाक दिले जाल्यार सामान्य मनीस खातलो कितें, लोकांच्यो काजी लागल्यात त्यो तुमकां कळना कितें अशें जायते प्रश्न करून सरकाराक जाप विचारल्या। पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाक 1000 रुपया दवरल्या ताचो दर कमी करचो अशी मागणी तांणी सरकारा कडेन केल्या।
एकेवटेन म्हादयची कॉन्ट्रोवर्सी चालू असतानाच गोंय सरकार म्हादय पात्रांत 3 नवे प्रकल्प हाडपाचे येवजिता. निरंकाल, काजुमळ, तातोडी हे 3 नवे प्रकल्प म्हादय पात्रांत उबारतले अशें विधान बुधवारा मुख्यमंत्र्यान सभाघरात केले. गोंयकारांक पिवपाक उदक मेळचें म्हूण हें पावल उबारलां अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली. आपल्या सरकारान म्हादयच्या उदकाच्या वादा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान कर्नाटकाक 3.9 TMC उदक वळोवपाचे आड फावो ती न्यायालयान लढत दिली. सर्वोच्च न्यायालयान आतां मेरेन कर्नाटकाक कसलेच तरेचे बांदकाम वा उदक वळोवपाक जो मेरेन पावो ते परवाने मेळयना तो मेरेन मान्यताय दिवपाची ना अशें थारायलां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. लोकांची भलायकी सुदारपा खातीर आनी भलायकी विशीं वेगवेगळे उपक्रम राबयतले तशेंच भलायके विशीं जायती मजत करपा खातीर वावुरतलो अशें कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान सांगलें. बिरेस्तारा कुठ्ठाळे वाठारांत महिला शक्ती अभियानाच्या वतीन फुकट दोळे तपासणी शिबिराचें आयोजन केल्लें. त्या शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. हे दोळे तपासणी लोकांचे बरो प्रतिसाद लाभलो. सांताक्रूज पंचायतीत वॉर्ड क्रमांक 3 बेकायदेशीर आशिल्ले बांदकाम मोडले. हो जागो लोकांक सकाळ सांज वेळार वॉक करपाक आसा अशें पंचायतचें म्हणणें. हे बांदकाम आशिल्ल्यान लोकांक त्या सुवातेर भोंवपाक मेळनाशिल्लें, पूण आतां बेकायदेशीर आशिल्लें बांदकाम मालकान मान्य करून मातये भरवण करपाक दिला अशें थळाव्या पंचान सांगलें. चैत्र म्हयन्यांत शुल्क पक्षाचे नवमी तिथीत रामनवमी मनयतात. रामाक हो भगवान विष्णूचो 7वो अवतार. हो दीस सगळ्यांक शुभ दीस मानतात. रामनवमीच्या फाटभुंयेर पणजेच्या भाटले चिंचोळेच्या राम मंदिरात तशेंच पिळगांवच्या गिमोणे रामाच्या देवळान धर्मीक विधीची कार्यावळ जाली. प्रभू श्रीरामाच्या मुर्तेक पाळण्यांत घालून ताची पुजा करपाची धार्मीक कार्यावळीक भाविकांनी व्हडा प्रमाणात हजेरी लायिल्ली. गोंयभर राम, हनुमान तशेंच साईबाबाच्या मंदिरात रामनवमीच्या कार्यावळ व्हडा प्रमाणात आयोजीत केल्ल्यो. ह्या शिवाय हेर देवळांनी लेगीत रामनवमीची कार्यावळ जाली. रामनवमीच्या पूर्व सांजे बुधवारा दिवसले रामोत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयलो. त्या निमतान श्रीराम आनी हनुमान हांच्या फोटवाचें पूजन आनी आरती जाली. गीत रामायण ह्या महाकाव्याच्या सादरीकरणाक लागून ह्या उत्सवाची रंगत वाटली. किशोर भावे, मंजिरी जोग आनी हर्षा गणपुले हांणी आपल्या गोड आवाजात गीत रामायण सादर करून उपस्थित राम भक्तांचेर मोनेळ घालो.
ज्ञान सेतू शैक्षणिक संस्था आणि केंद्रीय ग्रंथालयाक जोडपी 99 मीटर लांबायचो हो पूल 7.65 कोटी रुपये खर्च करून विकसित केला. केळी 4.68 कोटी रुपया आणि साखवाळे 4.37 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ली ही आश्रयघरां आपत्तीच्या वेळार लोकांक आलाशिरो दितली. क्षत्रिय मराठा समाजान KMPL सीझन 2 टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट आयोजित केला. हो टुर्नामेंट 22 आणि 23 एप्रिल या 2 दिसांक जातलो. 12 पंगडां मदीं हो टुर्नामेंट जातलो. खेळगड्यांनी 5 एप्रिल पयली आपली नावां नोंद करची अशें क्षत्रिय मराठा समाजान कळीत केल्या. समाजांतल्या तरणाट्यांक बरी माची मेळची ह्या हेतान हो टुर्नामेंट आयोजीत करतात अशें समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें. तुया वाठारात डिजिटल ऑनलायन सेवा सुरू केल्या. थळाव्या लोकांनी आपली पॅन कार्डां लिंक करपा खातीर ह्या सेवेचो लाभ घेवचो अशें आवाहन मांद्रेचो आमदार सितार उलकारान केलें. बिरेस्तारा मांद्रे वाठारात ज्येश्ठ नागरिकांक सिनियर सिटीजन कार्डांचे वांटप केले उपरांत उलयतालो. सांगे वाठारांतल्या साळावरी धरणाच्या लागसार आशिल्ले वाठार पुरा हळशिकावणे जाला. कुर्डी वाठार सोमेश्वर देवळा खातीर फामाद आसा, पूण हो वाठार पुरा हळशिकावणो जाल्ल्यान ह्या वाठारांतली सुंदरताय नश्ट जाल्या. कोयर आनी बियरींच्या बाटल्यांक लागून हो वाठार प्रदूशीत जावपाक लागला. सुचोवणी तक्ते आसून लेगीत हो प्रतिबंधीत वाठारांत पाठ्यो करतात. देखून सरकारान ह्या प्रस्नाचो वेगोवेग सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कर्नाटकांत आमकां पुराय भोवमत मेळटलें आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला आमी परतून एक फावट सत्तेत येतले असो विश्वास कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पान हाणें उक्तायलें. जाल्यार कर्नाटकाच्या इतिहासांत पयलेच फावट इतले भाजपाचे फुडारी थंय प्रचार करपाक येत आसात. मात कर्नाटकाक काँग्रेसीची बुन्याद सामकी घट आसा आनी आमी कर्नाटका विधानसभा वेंचून जिखतलेच अशें मत काँग्रेसीचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उक्तायलें.
इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थापन पद्दती अंतर्गत नवे स्मार्ट प्रीपेड कार्ड कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड चालीक लायतले, ताका लागून प्रवाशांक सुरळीतपणान प्रवास करपाक मजत जातली. फॉर्म 2 येवजणे अंतर्गत गोंय राज्यांतल्या वेगवेगळ्या मार्गांचेर एसी बशी धांवतल्यो. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन आणि गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सांचे औचित्य साधून 48 इलेक्ट्रीक बशी मंजूर केल्यात आणि जून 2023 मेरेन त्यो सेवेंत रुजू जातल्यो. येरादारीची गर्दी पळोवन येरादारी नेमांचे उल्लंघन करपी वाहनांक बूक करप मुखेल हुस्को आसा. देखून रिमोट एन्फोर्समेंट वरवीं हे उल्लंघन तपासपाचें थारायलां अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. खूप कळाव जाल्ल्या मुंबय गोंय राष्ट्रीय महामार्गाचें काम अंदू डिसेंबर मेरेन पुराय जातलें अशें आस्वासन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन दिलें. रायगडच्या पनवेल वाठारांत 3 राष्ट्रीय महामार्गाचो बुनयादी फातर लावपाच्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. मुंबय गोंय राष्ट्रीय महामार्गाक कोकणांतल्या 66 पर्यटन थळांक स्पर्श करतात. तशेंच कोकण वाठार फळां आनी हेर उत्पादनां खातीर फामाद आशिल्ल्या कारणान उदरगतीक व्हड उर्बा मेळटली अशें गडकरीचें म्हणणें. संवसारात साबार आव्हानां आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था ही सगळ्यांत वेगान वाडटी अर्थवेवस्था आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगता. ही देख लोकशायेची एक बरें उदाहरण म्हणून येता. ही घडणूक लोकशायेंतल्यान बऱ्यो गजाली घडूं येता ही हाची देख अशें प्रधानमंत्र्यान म्हटलें. अदानी प्रकरणात भाजपा सरकार जेपीसी वरवीं चौकशी करपाक कित्याक भिता अशें विचारीत काँग्रेसीचो फुडारी पवन खेरान उतरांचे फार पेटयले. जेपीसी सदस्य आनी अध्यक्ष भाजपाचेच आसतले तरी लेगीत मोदी अशा चौकशेक कित्याक भिता अशें खेरा विचारता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांन 26,844 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प मांडलो. 59.39 कोटीचे रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट मेजर मिनरल्सचे बाबतींत लोह खनिजा खातीर 4 मिनरल ब्लॉकांची पावणी केल्ली. 2022 ते 23 अर्थीक वर्सात मिनरल ऑक्शन रूल 2015 प्रमाण सुमार 25 मायनिंग ब्लॉकांची आमी ई पावणी करतले. हाचे सयत खण लीज वाठारा भायर आशिल्ल्या डंपांची पावणी करपाचो वावरूय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या विशया वयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल हे फकत रेफरल हॉस्पिटल जावन रावला। हांगसर उपचार कमी आनी रेफर चड जाता असो आरोप करीत विरोधकांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर उतरांचे बाण सोडले। हे हॉस्पिटल कोमात आशिल्ल्याची टिकाय विरोधकांनी केली। कांय कारणांक लागून दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक कळाव जाल्ल्याचे भलायकी मंत्र्यान ह्या वेळार मान्य केले। तशेंच ह्या हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें आस्वासनूय मंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। गोंयांत 2013 दिसाक 55,000 लिटर दूध मेळटाले, पूण आयज ते वाडच्या बदला देऊन 53,000 लिटराचेर पावला। सरकार खंय तरी चुकता अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टी सांगता। सरकारान जरी शेतकाऱ्यांक सपोर्ट प्रायस जर वेळार दिल्लो जाल्यार शेतकाऱ्यांची अशी गज जावची नाशिल्ली। सरकार शेतकारांक तेंको दिवपाक तयार ना म्हूण हो दुदाचो वेवसाय लुकसाणाक वता अशें चंद्रकांत शेट्टीचें म्हणणें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य येवजण चालीक लावन अंदाजे 750 उमेदवारांक अन्न उत्पादन, घरगुती प्रवास आनी पर्यटन, भलायकी, जतनाय आनी मजत आदी वेगवेगळ्या व्यवसाया आनी अभ्यासक्रमांत प्रशिक्षण दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। राज्यातल्या कोरोना दुयेंतींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। हातूंत आतां वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान कोरोना जाल्ल्याचें कळटा। विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा सुदिनाची भलायकी वाडिल्ली। उपरांत ताणें कोरोना तपासणी केल्ली, ताचो अहवाल पॉझिटिव्ह आयला। देखून अधिवेशनाच्या काळांत ताच्या संपर्कांत आयिल्ले मंत्री आनी आमदार, अधिकारी आनी पत्रकारां मदीं भंय पातळ्ळा। श्रमधाम येवजणे खाला आमी गरजू लोकांक घरां बांदपाचें थारायलां आनी येता त्या 5 वर्सां भितरच्या लोकांक स्वता घर बांदपाक परवडना तांकां घर बांदून दिवपाची मोख आमी दवरल्या अशी माहिती सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकारान दिली। सध्या अशी 14 घरां बांदपाचें काम सुरू आसा आनी येता त्या काळांत आमी 150 घरां बांदतले। तशेंच घर मालक आनी जमीन मालकाच्या मदीं वाद आसले जाल्यार ते आमी चर्चे वरवीं सुटावे करतले अशें सभापतीन ह्या वेळार सांगलें। आबमजत गटाच्या वांगड्यांनी चलयल्लो होमस्टे पर्यटन
पायलट प्रकल्प यशस्वीपणान चालीक लायला। तशेंच गोंयांतल्या 100 परस चड घरांचो आस्पाव करून शेजारच्या गांवांनी पर्यटन संबंधित होम स्टे प्रकल्प वाडोवपाचो आमचो हावेस आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें।